गोंयान हाडून भरल्या पळय हे दिल्लीकार आनी कोण ते कित्याक लागून भरल्यात आमच्या गोंयाचे बरे करपाक लागून काय त्यांच्या पैशांक लागून आमकां तर दिसता हे पॉलिटिशियन आहा ते पैशांक लागून सगळे करता। वालोर आमच्या शिवलच्या गांवच्या भावा भयणाक not to destroy Goa. Okay, so we want our voice to be heard and we want to stop all these illegal constructions which are happening all around us. Okay, thank you very much. And whenever the government plays around with us by giving permissions for such projects, we will stand up and we'll stand up for Goa always. DLF लोदा आमका नाका DLF आणि लोदा तांका सोडूंक नाका कित्याक ते काँग्रेसाचे मनीस मी आमका सोडूंक नाका तांकाही दवरूंक जाय लोदा आणि DLF। I am the president of Sevolim Nagrik Samiti. माझे नाव अमृत तुकाराम आंगरवाडेकर। I am the president of Sevolim Nagrik Samiti. आम्ही पॉलिटिशियनांक हाडटा निवडून कित्याक लागून आमच्या गोंया सांबाळपाक लागून आनी गोंयाचें नांव बरें गोंय इंडियन वयर काडपाक लागून पॉलिटिशियनूच जर डिस्ट्रक्शन करूंक लागले जाल्यार आमकां पॉलिटिशियन जाय कित्याक 1972 स्टॉकहोम एग्रीमेंट आसा 113 कंट्रीजान एके कडेन वर्ल्डा वयले येवन स्टॉकहोम एग्रीमेंट केला की जे पळय एक्ट आहात न्हू तेचे एक सांबाळचे म्हणून 1972 वायल्ड लायफ एक्ट आहा 1980 कन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट आहा बायोडायवर्सिटी एक्ट आहा 2002 CRZ कन्जर्वेशन ऑफ CRZ आहा 2011 आणि प्लस एनवायरमेंट एक्ट आहा 1986 कन्जर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हे सगळे एक्ट आहा ते कित्याक लागून केल्या पळय ते सगळं नेचर आहा तो सांबाळपाक लागून सगळे पळय बरे संवसारान म्हणजे इंडियन बरे ते राखपाक लागून त्या टायमार इंदिरा गांधीन स्टॉकहोम स्विडनाक वचोन हो एग्रीमेंट केल्लो तेंच्या सायन मारलेली आहा। आता आमचो गोंयचो प्रमोद सावंत पळय आहा आनी हांव तेचे वांगडी आहा हांव नांवां घेयना सगळ्यांची आमचे कडेन बी तुमकां खबर आहा सगळें पण बरें करता पळय तेचे बरें म्हणून आमी नांव घेता वायट करता पळय त्या वायट मनशांक सायबीण माय पळयतली जेच पळयतलो तेंकांय बरें करचें आमी कोणाचें वायट मानिना मागिना आमकां बरेंच संवसार गोंय बरें जालें गोंयान हाडून भरल्या पळय हे दिल्लीकार आनी कोण ते कित्याक लागून भरल्यात आमच्या गोंयाचे बरें करपाक लागून काय तेंचे कडेन गेल्या उपकारता पूण ब्युटी आमकां दवरात ऑल ओवर वर्ल्ड जे तुमी मायनिंगेचे सगळे वाट लायल्यात जो हे आसलो पळय न्हू पर कॅपिटल इन्कम गोंयचे असले हायर ते तुम्ही वाट लायल्यात आनी तुमी सांगल्यात की ट्युरिजमाचेर आमी गोंय चलयतले म्हणून ट्युरिजमाक येता पळय आतां वर्ल्डा वयले ट्युरिस्ट येतात कित्याक लागून गोंयचे सिनरीक लागून गोंयचे ग्रीनाक लागून येता गोंयचे ग्रीनरीक लागून येता हेका येना तेंचे कडेन पयसो भरला बिल्डिंगे खूब आवडल्यो तितून तेंचें लायफ घुटमळटा लायफ सारकें फाटी फुडें जाता तेंचे आनी तेंचें लायफ बरें आसोन घेवन आसपाक लागून ते गोंयान येता ग्रीनरी आहा म्हणून बरे बिचीस आहा म्हणून तेंकां येवंक दियातात न्हू तेंकांय कित्याक कन्स्ट्रक्शन करून तेंकांय तेंचे कितें बरे पळय ते घेवंक सोदतात गोंयचे आनी लायफ तेंचे बरें आनी लीड करूंक सोदतात आनी आपूण सुबेज वर्सां जगोंक सोदतात हांगा येयले ते तेंचे कित्याक मारतात तुमी पैशांक लागून आमकां तर दिसता हे पॉलिटिशियन आहा ते पैशांक लागून सगळे करता तुमकां पयशे कितें पोटार घेवन वयताल्यात तुमी वयताना हय ते पैसे पळय पर्केटीक इन्कम सगळ्या गोंयकारांक गांवांत जाल्यार गोंयचे लायफ हेल्दी काय जातले पॉप्युलेशनाचे ते तुमी चिंतूंक जाय पूण तुमकां सांगता तुमी एक वायट केल्यात तुम्ही जे सगळे एक्ट केल्ले पळय न्हू ते करून इवन 130 कंट्रीज येयल्यान तेंच्यांनी एग्रीमेंट केले तो तुमी तोडला म्हणजे तुमकां कितें व्हडली तपासतात हे तुमचे पाप सायबीण माय आनी जेव पळयताले आनी तुमकां वयर बरें आसूंक दिवंक तुमकां हांव बरें मागता काँग्रेसचे शिवलिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट वयता आमी हांगा येयल्या आमचे गोंय कशें काबार जाता ते आमच्या नजरेक येयला तेका लागून सपोर्ट दाखोवपाक गोंयकारांनी कशें लागीं जावचें आनी एकामेकाक सपोर्ट करून गोंयच्या लोकांनी एकी दाखोवन हे जे भ्रष्ट जुमला पळय चल्लेले आसा हे आमच्या नजरेक एक दाखयता मनांसून एक करता हातीन एक करता ते नश्ट करपाक आमची गोंयची एकी दाखोवपाक आमी शिवलच्यान हांगा येयल्ली आसा सांकवाळ येयल्ली आसा ह्यो भुतानीचे हेचे सारके व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा ते आमकां लोकांक फटोवन हे पळय नेते आसा आतां बसलेले जे सरकार आसा ते आमकां फटोवन कशें आपली मनमानी करता हे दाखोवपाक आमी सगळीं हांगा जमलेली आसा एक सांगता सांकवाळ येयल्ली आसा ह्यो भुतानीचे हेचे सारके व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा ते आमकां लोकांक फटोवन हे पळय नेते आसा आतां बसलेले जे सरकार आसा ते आमकां फटोवन कशें आपली मनमानी करता हे दाखोवपाक आमी सगळीं हांगा जमलेली आसा एक सांगता लोक जेन्ना दुख्खी आसता तेन्ना खुर्च्यो टिकाना
खुर्च्यो आमी थंय तुमकां घालून दिता, आमी ओट दिता तेन्ना तुमचें इलेक्शन जाता। जर आमी लोकांनीच जर बंदी हाडली इलेक्शनाचेर जाल्यार तुमी कशे जिखून येतले? तुमकांच जर आमी भायर काडून मारले जाल्यार हे फुडें तुमचें राज्य कशें चलतलें? तुमकां जर हांगा टिकोवपाक जाय